तुम्ही आज एक लेटर केले 1,52,000 लँड आसा ती केल्या त्याची जुवारी ॲग्रो केमिकलाची जमीन जी भाऊसाहेब बांदोडकरान एक्वायर करून ताका 4 आण्यांक दिल्ली ही 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ही पार्सलायज म्हळ्यार डिवायड करून ती इंडस्ट्रियल पर्पजांतल्यान सेटलमेंट पसून कन्वर्ट करतात अशें म्हणून हांवें बोवाळ मारलो आनी हे मॉडर्न गोवन हिस्ट्रींतले सगळ्यात व्हडलें स्कॅम म्हणून अशें हांवें ते एसेंब्लीन बोवाळ केल्लो. हे येदें व्हडलें स्कॅम जावचें ना अशें म्हणून म्हाका मुखेलमंत्र्यान एश्युअर केलें आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आनी जमीन आमी इंडस्ट्रियल झोनांतल्यान सेटलमेंट झोन रुपांतर करून दिवचे ना आनी सनद आहा त्यो आपूण विड्रॉ करतलो हें सगळें ताणें उलयलें. आतां पळयलें जाल्यार काल 1,54,000 स्क्वेअर मीटर जमीन परती टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कन्वर्ट केले. हाचो अर्थ कितें? अश्युरन्सां तुमी दितात पूण दुसरे सायडीन तुमी कुडके करून ती जमीन कन्वर्ट करीत आहा आनी सगळ्यान व्हडलें स्कॅम व्हडलो घोटाळो जमनीचो लँड स्कॅम जुवारीचे चालूच आहा आनी आमी ओग्गी रावपाचें हें सरकाराचें एक्सपेक्टेशन आनी मागीर कितें तरी डायवर्ट करपाक हो इशू तो इशू हाडप. बेजिकली ही जी जमीन ही गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर इंडस्ट्रियलायजेशन जावचें म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान जमीन जी बिल्लाक दिली ती 4 आण्याची जमीन आज 1,15,000 स्क्वेअर मिटरांक थंय फ्लॅट विकूंक लागले. सो खंय पावले ते पळय. हें सगळ्यान व्हडलें स्कॅम मॉडर्न गोवन हिस्ट्रींतलें. हे स्कॅम अशें चलचें ना. फाल्यां आमचो जर नवो सरकार आयलो जाल्यार ही जमीन आमी परती गोंयचे जनतेच्या हातान दितले आनी गोंयचे तरणाटे पिळगेक एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर एक एवेन्यू जो क्रिएट करूंक जाता ते खातीर ही जमीन वापरूंक जाय. ही जमीन फक्त रियल इस्टेट करून ओल्ड एज होम करपाचे खातीर न्ही. म्हळ्यार बेजिकली जे दिल्लीवाले आतां जमनी त्यो घेतले कित्याक दिल्ली पोल्युशन वाडलां आनी गोंयचे जमनीक वॅल्यू वाडला आनी गोंयची रुपांतर करपाक वॅल्यू वाडला. हें करूंक आमी दिवचें ना. सुवारी म्हण तो व्हडलो घोटाळो सगळ्या मंत्र्यांनी म्हाका एश्युरन्स दिल्ले ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तांणी ते फॉलो करूंक जाय. हांव एश्युरन्स कमिटीचेर फुडें वतलो, हांव लोकांचे कोर्टान वतलो आनी फायनली जर सरकार आमचो जालो जाल्यार ही जमनीचें रुपांतर आमी रिवर्स करतलो. तुम्ही पळयतात GNH. ओ मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे पाशी हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय